जाण आमचे गोंयकार जितले सपोर्टर आसा जावं कितले गोंयकारांनी आमकां अपेक्षा केली की आमी वयतली आनी ह्या विधानसभेन तो इश्यू मांडटले म्हणून तेका आमी प्रयत्न केलो. पण तुम्ही पळयता आसतले जो सद्याचो जो बजेट आसा तो बजेट इन्फ्लेटेड दिसलेलो, अनरियलिस्टीक दिसलेलो आनी प्रत्येक वेळ आमी तेच सांगताले माटोळी न्हय ही माटोळी आसली नाल्यार सगळ्यांक प्रत्येक जाणांक मेळटली. आनी आयच्या दिसान तुम्ही पळयता आसतले आयज दोंगर शेतां भाटां ही काबार जाता. माटोळीची जी सामग्री आसा जी सगळी माटोळी आमी चवथीक वयर लायता ती ह्या दोंगरांतल्यान येता. सो हे दोंगरांतल्यान जी माटोळी येता ती आमी वयर लायता. सो हे दोंगर आयज काबार जाता. सो हो जो हांवें एक 0R मेन्शनूय घातलेलो की माटोळी उरतली काय कितें काय आमी आर्टिफिशियल माटोळी लायतली फुडल्या हितून. सो हो एक खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. तशेंच आमी पळयलें की ह्या विधानसभे सेशनान आमचो एक मोठो मुद्दो जो आसलो तो पर्सन ऑफ नो ओरिजिन तो मुद्दो जो आमी रेजोल्युशन घातलेलें त्या रेजोल्युशनाक जो मुखेलमंत्री आसा त्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें की हें डेफिनेशन ऑलरेडी आसा. पर्सन ऑफ नो ओरिजिन कोण तो ह्या सेशनाक क्लियर जालो आनी हेच डिमांड घेवन आमी फुडें एमेंडमेंट जावं कायदे कितें आसा ते आमी प्रत्येक वेळा घालतले. हेज्या पयलूय घातले आतांय घातल्या. तशेंच आमी द नेम चेंज जे हितून तो पास केले आनी तितूनय मागले की पर्सन ऑफ नो ओरिजिन ही डिफायन जावपाक जाय हें येवपाक जाय म्हणून. तशेंच आमी पळयलें की TCPच्या अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज जाता, करेक्शन्स जाता जावं बाकीचे इश्यूज घडलेले आसा हेय आमी हायलायट केले. आनी कशी हे जे प्रोजेक्ट आसा ते अप्रूव करता कशे विथआउट इन्स्पेक्शन अप्रूव करता हेय आमी एक्सपोज केले. तशेंच आमी पळयता की आमी एक हेजे पयलू जो डिमांड घातलेलो तो म्हणजे कायद्याचे हितून तो म्हणजे द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. तितून आमी म्हणटाले की गोंयची जमीन जी आसा ती राखूंक जाय. मात आमी हांगा पळयलें की गोंयची जमीन राखपा सांडून गोंयची जमीन भायल्यांक गिफ्ट दिता. आनी अशीच गोंयची जमीन कितलेशे जाण जे आसा भायले जे आसा जे रियल इस्टेट आसा हांकां ऑलरेडी दिल्ली आसा, हॉटेलांक दिल्ली आसा, जो सरकाराची जमीन जी आसा ती बसून दिल्ली आसा. सो हे IPच्या अंडर कितलीशी जमनी आयज गोंयच्यो गेल्ल्यो आसा. सो अशेंच आमी पळयता की गोंयची जमीन आमचे कडेन उरपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी म्हणटाले की पर्सन ऑफ नो ओरिजिन हें डेफिनेशन जें आसा तें रेव्हेन्यू कोड जावं रेव्हेन्यू लँडाचे हितून जावं जो कोमुनिदाद कोड आसा ह्या दोनूय हितून पर्सन ऑफ नो ओरिजिन डिफायन करून ते घालचे. आनी ही मागणी केल्ली की गोंयकाराक हक्क दिवचो, गोंयकाराक रायट दिवचो, ना की भायले जे आयज गोंयांत येयल्ले आसा तेंच्यांनी जमनी हाडिल्ल्यो आसा, तेंच्यांनी जमनी कॅप्चर केल्ल्यो आसा तेंकां न्हू. सो आमचो जो क्लियर कट मोटीव आसलो तो गोंयकारांक पूर्णपणान एकत्रान फुडें व्हरपाचो. तशेंच आमी आनीक ह्या विधानसभेन आनीक महत्वपूर्ण असो एक बील घातलेलें ते म्हणजे गोवा वॉटर कन्जर्वेशनाचें एक बील घातलेलें. जें उदक जें आसा आयज तुमी पळयता आसतलो उदक जे ग्रावंड वॉटर आसा ते डिप्लीट जाता, आमची नद्यो आसा त्यो पोल्यूट जाता. सो प्रत्येक हितून हें सगळें घेवन आमी एक्सपर्टां कडेन बसोन एक बील रेडी केल्लें आनी तें बील आमी ह्या विधानसभेन घातलेलें. पण तें बील ह्या सरकारान तें एक्सेप्ट करना, फुडें व्हरूंक ना. सो ते वेटिंगाक लागून आसा म्हणून लॉ डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट, पण ते फुडें हाडूंक ना. सो आमी तेजोय हें करतले आनी फुडें परत फुडल्या असेंब्ली सेशनान परत हाडपाचो प्रयत्न करतले. जे करून आमचो जें उदक आसा हें उदक खूब गरजेचें आसा. कारण तुमी पळयता आसतलो कॅरिंग कॅपेसिटीचो तितलोच आवाज जालो आनी तो आवाज इतलो प्रमाणान जाल्लो आसा की भायले इन्फ्लक्साक लागून चड हें जाल्लें आसा आनी डॅमेज जाता. सो हो जो आवाज आसा हो उदकाच्या बाबतींतूय करतले. आनी लास्ट वयता वयता जेन्ना आमी पळयताले की जो फायनल वेडिक्ट आसलो मुखेलमंत्र्याचो की आमी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिले. हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयकार कोण हो तुवें तुज्या तोंडान सांगलेलें, पण तुवें गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवंक ना. कोण आयज गोंयांत येयला तांकां न्याय मेळोवन दिता, तूं तांकां गिफ्ट दिता आनी तुजे कडेन आजून पर्यंत डेटा हो गोंयकाराचो ना. थँक्यू.